वर्साचो सादो काळ 18वें सातोळे बेरेस्तार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 16 वळी 13 ते 23. फिलिपाचे शेजाऱ्या गांवांत येतोच जेजून आपल्या शिसाकडे विचारले, मनशाच्या पुताक कोण सो धरतात? आणि तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जाता जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हटलें, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय, पूण स्वर्गांतल्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो, आनी हेमकोणाचे दारवटे तिचे जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितले सर्गार बांदलेले जातले, आनी तूं संवसारान सोडशी तितले सर्गार सोडलेले जातले. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक खूब आज्ञा दिली. तेन्ना थावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजलेमाक वेतलो, जाणट्यांच्या, परमयाजनिकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतले जायते सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. आनी ताणें पेद्रूक वळून सांगलें, चल सैताना, पाटी सरून वच, म्हजे वाटेर आडखळीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वा खांडी तुका क्रिस्ता.